यूथ ह्या गांवचो लोक ताका एक बरो पाद्री म्हूण मानताले आनी बरें काम करपी म्हूण मानताले. तो आमच्या सेंट जॉन्स चर्चीन येवपाचो आसलो पूण ट्रान्सफर जाल्लो पूण तो येवपाक पावोंक ना. Love mangroves, used to love birds, animals, plants. He was an expert on in botany. He was a botanist and a social worker. The turnout that you see today, that itself shows that he has touched so many lives. So for me, it's a personal loss. We have every moment that we went together with the youth. Our idea was how to build consciousness among the people. की तरफ से एक शांति का संदेश, सेवा का संदेश और श्रद्धा, इन्होंने लगातार उस तरीके से लोगों में गांव तक उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है. ओल्ड गोवा कितें तरी चलतालें इल्लीगल बांदपाक सरकारूच सोदतालो तेन्ना एका प्लॅटफॉर्मार आमी आयिल्ले आनी सक्सेसफुली आमी ते स्टॉप करूंक शकलेले. सो इट इज अ बिग लॉस. He was a beacon of hope, not only to Kepen people, but all Goa and even our country, India, because he was fighting for the cause of Goa. Environment पासत, गोंयच पासत, इशू पासत. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान हो एक व्हडलो लॉस. ते प्रिस्टूच न्ही पूण एक प्रोफेसर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक युथाचो गायडींग फोर्स असो हो फादर बॉलमेक्स परेरा, जाणें आपल्या जिवनान खुबशे लोकांक आपल्या सोबत जोडले. अख्खे गोंयचे ज्वलंत प्रश्न आसात ते प्रश्न घेवन फुडें वचपी आनी कसलोच धरून पाळनासतना क्रिश्चन, हिंदू, मुस्लीम सगळ्यांचे कसलेंय जर कितें कोणाचे अन्याय जाता जाल्यार घेवन तो फुडें वचपी. आयज फादर बॉलमॅक्स आमचे मदीं ना आनी म्हळ्यार एक व्हडली हानी म्हळ्यार व्हडली लुकसाण आमकां गोंयकारांक जाल्ली आसा. लोकां मदीं एक कॉन्शियसनेस तयार करपाक न्हयच आपणाचे पाद्री म्हणून काम करून पूण ऑन सोशल इश्यूज आनी आज जो ते आमच्या मदीं ना जाला. जे मुवमेंट ताणें हातीन घेतले तो सक्सेसफुली तो ठाम तेजेर रावलो, केन्नाच कॉम्प्रमायज केलें ना. म्हाजे पर्सनली आनी पक्षाचे तर्फे आमी तांकां श्रद्धांजली दितात.